भाड्याची गाडी घेवन मागीर त्याची नंबर प्लेट बदलून गाडयो चोरून व्हरपाचो असो चोराचो प्लॅन आसलो। मात कोलवाळ पुलिसेन तांचो प्लॅन फेल केलो आनी चोरपी टोळयांचो पर्दाफाश केलो। कोलवाळ पुलिसेन दीप अघेरा आनी हरप्रीत सिंग हाका अटक केल्या आनी त्यांच्या बरोबर फेक नंबर प्लेट बदलपी दोन्ही फॉर्च्युनर गाडयो जप्त केल्यात। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी, तुमी पळयता प्रुडंट। कोलवाळ पुलिसेन 28 तारखेक आयतारा थिये हांगा ही कारवाई केली। GA07 AN 2259 आनी GA05 AF 688 ह्यो गाडयो दुबावितांनी पणजे आनी म्हापशेच्यान खंय भाड्याक घेतलेल्यो। गाडयो भाड्यान घेताना त्यांच्यांनी ID प्रूफ सुद्धा बोगस दिल्ले। कोलवाळ पुलिसेन 3 आधार कार्डा, 4 इलेक्शन कार्डा, 4 ड्रायव्हिंग लायसन ती सुद्धा फेक त्यांच्याकडल्यान सापडली। त्याच्या फुडें GPS जॅमर डिवायस सुद्धा त्यांच्याकडल्यान मेळ्ळे। कोलवाळ पुलिसेक त्यांच्या सुत्राकडल्यान तांकां खबर मेळ्ळी की 2 भाड्याच्या गाडयेक फेक नंबर प्लेट लायला म्हणून। त्या म्हायती प्रमाण पुलिसांनी त्या जाग्यार वचोन त्यांच्यांनी धाड घातली आनी दोगांयकूय रंगे हात धरले। त्या वेळार दोगूय जाण खंय गाडयेक कोणी वळखपाक जायना म्हणून स्टिकर लायताले। आता फुडलो तपास कोलवाळ पुलीस करतात। तशें हे गाडी चोरून व्हरपाचे तशें चोरांचे नवे काण काय न्ही। हेज्या पयलीं हेच चोर 2025 मे म्हयन्यान म्हापशेच्यान अशीच एक फॉर्च्युनर गाडी त्यांच्यांनी चोरून व्हेल्ली अशी म्हायती मेळटा।